सो गोवन गर्ल निकी हेणे म्हाका क्वेश्चन विचारला की ताजे 8 महिन्याचे भुरगे आसा ते उदक घेवपा पळयना ते 80% फॉर्म्युला फीड आनी 20% मदर्स फीडाचेर आसा. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट जेन्ना भुरगीं भायले खावपाक सुरू करतात न्ही तेन्ना भायले खावन जातकीर तांकां थोडे थोडे उदक दिवपाचें आनी कीप अ हॅबीट की थोडे थोडे उदक तुमी दितली, धाकल्या ग्लासान दितली, 1-2 टीस्पून दितली, एकदम चड ती घेवपा पळयचे ना, तोंडार पडटले ते उदक. ओके, सो आनी खंयची नवीन गोष्ट करपाक तांकां टायम लागता. सो डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स लायक दीस. ओके, खंयचीय हॅबीट मेक आनी ब्रेक जावपाक 3 महिने लागतात, 12 आठवडे लागतात. दॅट्स वाय जेन्ना 6 महिन्याक तुम्ही भुरग्याक शिकयता बाबू बाय बाय कर, टाटा कर, ओके, त्याच्या मागीर खंय तरी 9व्या म्हयन्याक भुरगीं अशें टाटा बाय बाय अशें कितें कितें करपाक लागता, तेणी मागीर अशी टाटा बाय बाय करपाक लागता.